नमस्कार, पोळ्या प्रुडंट खबरो. Headlines brought to you by GP Parsik Bank. पर्रीकराशिवाय जाल्ले इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाचे बसकेचो राजकीय इशू, काँग्रेस इशू तापयता. आयपीबीची अजून जाप थारना. सीईओ म्हणटा प्रेस नोट काढून जाप. प्रदेश काँग्रेसीक समितीच ना. अध्यक्ष नेमून जाले 6 महिने. चेलाकुमार म्हणटा वेळच ना. म्हणयारो म्हणटा पेपरार थारल्या. राहुलाक रावल्या. समिती नाशिल्ले काँग्रेसीची इलेक्शनाची तयारी. गोयच्या शेतकारा खातीर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी करपाचो केंद्र सरकाराचो प्लान. केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू म्हणटा गोंय जावंक शकता आदर्श लॉजिस्टिक हब. आणि गोवा मुंबई पॅसेंजर क्रूज एकदाची सुरू. आंग्रिया सागरी भोंवडी करून पावली गोंयांत. आलिशान आंग्रिया क्रूज टुरिस्टाक अट्रॅक्शन. पळयात पयली झलक. मुख्यमंत्री पर्रीकरा शिवाय जाल्ली इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाची बसका आता राजकीय इशू जाला. काँग्रेसीचे हातात आनीक एक आयते कोलीत. प्रुडंटान एक्सपोज करून 3 दीस जाले तरी आयपीबीची इशूचेर जाप थारना. सगळ्यांक प्रेस नोटावरवीं खंय जाप दितले. प्रेस नोट तयार करप चालू आसा म्हूण आयपीबीचो सीईओ प्रुडंटाक सांगता. आयपीबीचो एकूय मेंबर ह्या प्रकाराचेर नेमकें कांयच सांगूंक तयार ना. बुधवारा जाल्ले इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाचे बसकेक मुख्यमंत्री नाशिल्लो. सगळ्या खात्यांक बायपास करपी आयपीबीन निमाणे एक्स ऑफिशियो चेअरमॅन मुख्यमंत्र्यांकूय बायपास केलो. आता प्रकरण आंगलट येताशें दिसल्या उपरांत मुख्यमंत्री व्हिडिओ कॉन्फरन्सान बसकेंत वांटेकार जाल्लो म्हूण बीजेपी वाले उखलाप्यो जापो दितात. मात मुख्यमंत्र्यांचे कथीत व्हिज्युअल हजेरीचेर कोणूच धड उलयना. आता हो आयतोच विशय काँग्रेसीनूय तापोवंक सुरू केला. आयपीबीचे मेंबरांची मात तोंडां बंद. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाचे बसकेचो विशय तापता. प्रुडंटान बोर्डाच्या शक्य तितल्या मेंबरांक अधिकाऱ्यांक गांठले. कोणूच पर्रीकराचे कथीत व्हिडिओ कॉन्फरन्साचेर उलयना. आयटी मंत्री रोहनाकूय संपर्क केलो. तो फोन उखलना. बोर्डाचे मेंबरांक विचारल्यार तांचे कानार केस. प्रुडंटान आयपीबीचे सीईओक गांठलो. तो म्हणटा मिडियाक प्रेस नोट दितले. व्हिडिओ कॉन्फरन्स जाल्ले काय ना ते खंय तो सांगूंक शकना. We will come out with a press release when we are ready with it, okay? Till that time there is no comment. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ था सर? I said there is no comment. इतना तो कंफर्म कर सकते हैं. नहीं, I cannot confirm anything. सध्याचे बसकेचे मिनिट्स मुख्यमंत्र्यांच्या अप्रुवलाक धाडपाचे थारता. पूण तितल्यान बसकेंतले ताचे हजेरीचे कोफुसांव निस्तारना. मुख्यमंत्र्याक बसकेंत बायपास केला तो केला, सय तरी तो मारतलो काय ती वेगळी गजाल. हो राजकीय इशू जाल्ल्यान आयपीबी वाल्यांचे सध्या प्रेसांव वाडला इतले खरें. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. प्रदेश काँग्रेसीक कार्यकारी समितीच ना. गिरीश चोडणकरान प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष म्हूण ताबो घेवन 6 महिने जायत आयले तरी अजून ताची कमिटी जाल्ली ना. प्रदेश अध्यक्ष नेमले उपरांत अध्यक्ष आपली पुराय कार्यकारी कमिटी नेमता आनी पक्षाचो कारभार सुरू करता. मात गोयचे काँग्रेसीक सध्या प्रदेश पीसीसी कमिटीच ना. विचारल्यार काँग्रेसीतूच 2 तोंडां. कोण म्हणटा वेळ मेळूना, कोण म्हणटा पेपरार थारल्या. गिरीश चोडणकार काँग्रेसीचो अध्यक्ष जावन 6 महिने जायत आयले. मात अजून ताची पीसीसी कमिटीच थारिल्ली ना. गोयचे काँग्रेसीक सद्याक उपाध्यक्ष ना, सचिव ना, सेक्रेटरी ना आनी खजिनदारूय ना. आसा तो फकत अध्यक्ष. हाजेर काँग्रेसीतूच 2 तोंडां. प्रदेश काँग्रेसीचो डेस्क इंचार्ज चेल्लाकुमार म्हणटा आंदोलन आनी बाकीच्या कामांनी खंय वेळूच मेळूंक ना. तेच काँग्रेसीचो थळावो म्हणयारो म्हणटा समिती खंय पेपराचेर तयार जाल्या. No, we are in the process. We are doing other the issues has come up, so we will focus on the government and some educational programs and all. Okay. It is already the proposal. He has already given the proposal. PCC President has forwarded the proposal. So it is on the process. So when it will be appointed, sir? Any time or any? Soon it is appointed. आमचो उद्देश जो आसा, अध्यक्षान जेन्ना गिरीश चोडणकरान जेन्ना पार्टी प्रेसिडेंटचेर घेतलेले तेणें क्लियर केल्लें की म्हाजे वांगडा पक्षाचे वांगडा कोण रावतले तेच म्हाजे वांगडा आसतले म्हणून. आनी ते हितून
काँग्रेस पार्टी जी आसा गिरीश चोडणकरान जे आसा सगळ्यांक घेवन PCC जी आसा ही घडलेली आसा आनी बेगीनूच तुमच्या मुखार जे आसा PCC जी अनावन्स जातली. म्हाका दिसता जे आसा फाटली फावट जेन्ना आमचे अध्यक्ष जे आसा नॅशनल प्रेजिडेंटाक मेळ्ळे तेन्ना जे आसा तेजे एप्रुवल जे आसा हें ऑलरेडी फायनल स्टेजीचेर पावला आनी तुमच्या मुखार ह्या विका नेक्स्ट विका भितर म्हाका दिसता आमचे अध्यक्ष जे आसा हे गोंयची PCC डिक्लेअर करतले. पक्षाची समितीच अजून जाग्यार ना. तेच स्थितीत काँग्रेसीची आता खंय मांद्रे आनी शिरोड्या पक्षाची पोट वेंचणुकेची तयारी चल्ल्या. सो म्हाका दिसना की हे व्हडलेशे हेजो फरक पडटलो. दोनी सिटां तुमी पळयतले यंग फेस, दोनी कडेन आमचे यंग फेस भुरगे जे आसा जांकां काँग्रेस पार्टी दितली टिकेट, दोनी हजारांनी मतां घेवन जे लोक जे आसा जो राग आसा हे भारतीय जनता पार्टीक दाखोवन दितले. आमचेच सोडा भारतीय जनता पार्टीचे लोक बसून हे जे येयल्या भितर हांकां डिफीट करपाक लागून काम करतले हें हांव आयज सांगना. भारतीय जनता पार्टीचे लिडर, व्हडले व्हडले लिडर, एक्स CM जाल्ले, मंत्री जाल्ले आयज लोक सांगता की आमी दोनी सीट उडोवन दाखयतले म्हणून. काँग्रेस पार्टीन सांगपाची गरजूच ना. BJP काम करतली काँग्रेस पक्षाक जिखोवपाक. BJPत एंट्री मारल्या उपरांत काँग्रेस आता सुभाष शिरोडकराचे जमनीचे प्रकरण उस्तिता. जेन्ना खंयचो जागो अक्वायर करता सरकार तेन्ना एक पब्लीक पर्पजा खातीर अक्वायर करता. पूण हांगा भाजप सरकारान कसलोच पर्पज दाखोवना म्हणजे हो जागो हें डील जें केल्लें आसा हें फक्त सुभाष शिरोडकाराक आमच्या काँग्रेस पार्टींतल्यान BJP ओडपा खातीर केल्लें आसा. आनी वेळ पडल्यार आमी कोर्टान वचून हें चॅलेंज सुद्दां करतलीं. लँड एक्विजिशन खंयचे विथ वॉट पर्पज द गव्हर्मेंट हॅज एक्वायर्ड द लँड and what is the purpose behind it, and when the land which was supposed to be taken for 7 CR, how it can be taken for 70 CR. So हे आमी कोर्टान सुद्दां वचपाची आमची तयारी आसा. मुख्यमंत्रीच फायलीचेर सय मारता काय म्हूण काँग्रेसीक दुबाव. काँग्रेसीची मुख्यमंत्र्याच्या घरा वचून शहानिशा करपाची तयारी. काँग्रेसचे पक्षाचे निगडीत आशिल्ले लोक जे सरकारी नोकर आसा म्हणजे गव्हर्मेंट सर्वंट आसा, आज तांकां खंय तरी धमक्याचे खंय एक सत्र सुरू जाल्लें आसा. जांकां खंय ट्रान्सफर जावं तेंच्यो फायली खंय तरी पास जावपाक जाय. असल्या लोकांक आज OSD आसा तेंच्या कडल्यान अशी धमकी येता की तुमी BJPचे फॉर्म भरात, म्हणजे BJPचे तुमी कार्यकर्ते जायात, फॉर्म भरात, मेंबरशीप घेयात जाल्यारूच तुमची कामां जातली. म्हणजे CMच्या नांवान कोण एप्रुवलां दिता आज कोणाक कांयच खबर ना. म्हणून एक काँग्रेस पक्ष आता एक आमचे एक अशें आसा की आमचे एक डेलिगेशन आता वचून आमी CMाक मेळूंक सोदता. CMाक मेळ्या नंतरूच हे पिक्चर आसते क्लियर जातले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयच्या शेतकारां खातीर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी करपाचो सरकाराचो प्लान आसा. गोंय एक आदर्श लॉजिस्टीक हब जावंक शकता म्हूण केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री सुरेश प्रभू उलयलो. कुणय आल्कॉन कंपनीचे ग्रीन बिल्डिंग सेंटर रिसर्च एंड डेव्हलपमेंट सेंटराचे उक्तावणाक तो आयिल्लो. We are preparing a first time integrated logistic plan for India. And in that plan, I had said the first time I became minister announced that in Goa we'll keep it a logistic hub. I announced it at that time itself. Why? Because Goa is very strategically located. Goa has a port. The huge new job creation is going to happen through logistics. Logistics has a great capacity to reduce cost, increase speed, but also generate employment. And this is green because it's not going to affect anything because infrastructure is already created. In India, we have created agri-export policy. That would mean that all the farmers of Goa will benefit because the horticulturists, when they produce cashew, mango, whatever they do, or the farmers, their produce can be exported globally. नव्या जुवारी पुलाचे काम नेटान चल्ला. ह्या पुलान ट्युरिझमाक नेट मेळटलो म्हूण PWD मंत्री उलयलो. The bridge which is coming at Zuari Bridge, and particularly more important in that particular bridge is 2 observatory which is coming at both pillars. It will be a good look to the Zuari Bridge. In future, it is one of the touristic importance place also. I personally feel this type of things will definitely bring tourism activities more in Goa. मायनिंग आणि ट्युरिझमान प्रभून लक्ष घालचे म्हूण आल्कॉनाचो चेअरमॅन उलयलो. I would like to take this opportunity to request Mr. Prabhu, Honorable Minister of Commerce and Industry, to give special attention to Goa to improve the present deteriorating economic scenario by providing impetus to our 2 main industries, mining and tourism. If the problem faced by these industries, which are
which are the backbone of this economic growth of the Goa are addressed, our state of Goa will achieve the required economic turnaround. We want your help, sir, on this ground. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.